सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. माय मोगाचो येवकार आज ह्या सादे काळांतल्या 27व्या 27th संडे ऑफ द ऑर्डिनरी टायम हे मीस तुमचे पासून सगळ्या ताळगांवकारां पासून हांव भेटयतां. तेच बरोबर मागुया आज आपलो वाडदीस समारंभ केल्या पासून मायरन विएगस, एलिशा मिनेझीस, बेलिटा डायस, एल्विरा डायस आनी कुशालकायेन आमच्या गांवांत दोग आवयांनी भुरग्यांक जल्म दिला तांचे पासून मागुया. सुपुली एक चेडो एक चेडू हे फाटल्या सातोळ्यांत तांचे खातीर देवा कारगां दिवया. आमची भयण फ्रांजले मरोड सिफ्रॉज म्हूण अंतरल्या तिचे पासून मागुया. तिचे गोडच्या पासून तिका सासणाचें सूख मागुया. आज सायबिणमांची भेट ह्या घरांनी जाता तांचे पासून मागुया. ओयतियांत फ्रांसीस अँड सँड्रा डिसुजा, मार्टिन्स मरोड, सेलिना फेर्नांदीस, दुर्गावाडी रेतू कार्दोज, ओडलेंबार्ग 3 जोकी फेर्नांदीस, कार्दोज वाडो पास्कुआल डिसुजा, माशेजाले मरोड जुआकी मोंतेर, नुमशिंत इजाबेल डायस आनी नागाळी अविरा रोद्रिगीस तांचे पासून मागुया. सायबिणमांचे बेटे उदेशी तांचेर भरपूर देवाचो आशिर्वाद. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो आसलो जो आसा आनी सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयज साद्या काळाच्या 36व्या आयतारा आमच्या 2 प्रांतांत आमी पर्यावरणाचे प्रेशितायेक भेटयलेलो आयतार समारंभ जावं. रोचणेचो काळ वो सिजन ऑफ क्रिएशन विश्वभर सप्टेंबराचे पयलेर सुरू केल्लो ताची आज संपादनी जाता. वचात बोरवाशान सृश्टी वांगडा सृश्टीचो सांबाळ करात हो विशय आयच्या नियाळाक आमी घेतला. मनशाचे आशेन आनी नाडबुदीन हो संवसार निसंटनाचे वाटेर पावयला देखून आमकां दूख खोंत भोगता. निराशी जावचे बदलेक बोरवाशान बरोवन ह्या पर्वरणीक देण्याचो सांबाळ करूंक आमकां भोव गरजेचें. सृश्टी माताचीच देख घेवन सृश्टीचो आमी सांबाळ करूंक हे मिसाचे भेटेन आमकां कृपा दी म्हूण मागुया. आनी पवित्र रितीन वांटो घेवंक तयार जावंक आमी सोस्कोत जायते फावटी पर्यावरणाचो सृश्टीचो सांबाळ करूंक ना देखून देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी देवाक आनी तुमकां चलून सांगता मोलांची दोंगरां वायट जाल्यार बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. तेव्हा सौभाग्य सदांच कुवार मारी सगळ्या जिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो सोरपोत वेदार देव आमची काकलूत करूं
सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. आमचे एक एकल्याची इंतेसांवां बापाक उबारुया. सगळ्या आमच्या ताळगांवच्या कुटुंबांचेर, आवय बापायचेर, गोरकार गोरकानीचेर, आमच्या भुरग्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. रुजाय साहेबांची परब आमी करता फाल्यां 7 ऑक्टोबराची. मागुया आमच्या घरांनी मागणें, आमच्या घरांनी पवित्र पुस्तकाचें वाचप आनी आमच्या घरांनी एकामेका मदें मोग शांती आसूं. सौर पदवेदारा आनी सासणाचे देवा, तुजी मोगाची भुरगीं कशी तुवें आमकां आज हे देव मंदिरांत एकठांय केल्यान. तुज्या उतरान आनी तुज्या पुताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. आमचे तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी सांगाताक एकूच भावार्थाची यात्रा करतना एकामेकाचे मदें समजिकाय, सोंसणीकाय आनी खुशालकाय उत्पन्न कर. आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप.
सोरेस्परा देवान म्हणलें, दादलो एकटो आसलोलो बरें न्हय, हांव ताका एक फावो तोसली सांगातीन कोत्तलो. सोरेस्परा देवान जमणी वेली सोगलीं जनावरां आनी अंतराळा वेली सोगलीं सुकणीं रोसलोलीं. तांकां कसलीं नांवां दिता तें पळोवन सोरेस्परान तांकां आदावाशी हाडलीं. दर एकाक आदाव नांव दितलो आसलो, तेंच नांव तांकां पडटलें आसलें. सगल्या गोरवाशी मोनजातीक, अंतराळा वेल्या सगल्या सुकण्यांक आनी सगल्या रानवटी मोनजातीक आदावान नांवां दिलीं. पूण आपणाक सांगात कोरपा सारको ताका कोणूच मेळूंक ना. म्हणटच सोरेस्परा देवान आदावाक एक बरी न्हीद घाली आनी तो न्हिदलोलो आसतना ताची एक बोर काडली आनी तिचे सुवातेर मांस घालें. आनी उपरांत आदावांतान काडलोले बोरीची सोरेस्परा देवान एक बायल केली आनी तिका आदावाशी हाडली. तेन्ना आदावान म्हणलें, शेकी ही आसा म्हज्या आडाचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. तिका नारी म्हणटली, कित्याक नोर हाचे थान तिका काडल्या. ह्याच पासो दादलो आपल्या आवयक बापायक सोडटलो आनी एके बायलेक एकवडटलो आनी तीं दोगांय जाणां एकूच कूड जातलीं. तीं दोगांय दादलो आनी बायल विंगळी आसलीं, पूण तांकां एकामेकाची लॉज दिसनासली. देवाचें उतोरें. देवाचे वळखार. आमचो जबाब सगल्या आमच्या जिवितान सर्वेस्पराचेर आशिर्वाद घालून हे स्त्रोत आमी हे पोरी गायतल्या. सगल्या आमच्या जिवितान सर्वेस्पर आमचेर आशिर्वाद घालून. आनीक फावटी गावया. सगल्या आमच्या जिवितान सर्वेस्पर आमचेर आशिर्वाद घालून. सोरेस्पराची भोक्ती कोत्तात ती, सदां ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच भागी. तुज्या हाताच्या कोश्टाचे तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगलें बरें जातलें. सबाब. सगल्या आमच्या जिवितान सर्वेस्पर आमचेर आशिर्वाद घालून. तुज्या घराच्या वणटी भितर सुफोळ दाकाची वाली पोरी फुलतोली तुजी घोरकान. जैतुनाच्या फांट्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजी. जबाब. सगल्या आमच्या जिवितान सर्वेस्पर आमचेर आशिर्वाद घालून. सोरेस्पराची भोक्ती कोत्तोल्यान असलें भाग फावो जातलें. सगल्या तुज्या जिवितान सियोनातान सोरेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुसाल्यान तुज्या नात्रां पोत्रांक पळोवन तुका फावो जावं. इस्रायलाक शांती. जबाब. सगल्या आमच्या जिवितान सर्वेस्पर आमचेर आशिर्वाद घालून.
हेब्रेवांक बरयलेले चिटीवेलें वाचप. भाव भयणीनो, देवदूतां परस मातसो ल्हान जालोल्याक पूण गे जेजूक ताणें मरण सोंसलें देखून आतां मोहिमेन आनी पोडजणान भरलेलो आमी पडयता. देवाचे उदार खोशे प्रमाणे ताणें सगल्या मनशां खातीर मरण सोंसूंक जाय आसलें. देव सगल्या वस्तूंचो ओरोम आनी शेवट जायत्या पुतां दुवांक वैभवाक व्हरूंक सोदतालो देखून तारुणाचे वाटेन तांकां चलयतल्या फुडाऱ्याक ताणें पयलो कोश्टां वरवीं संपून करूंक जाय आसलो. म्हणटूच पवित्र कोत्ता तो आनी पवित्र जातात तीं एकाच मुडातावन उपजतात. ह्याच खातीर तांकां आपली भाव भयण म्हणूंक तो लजेना. देवाचें उतोरें. देवाचे उदकार सगळीं उबी रावया. उद्गाराक आमी गायन गावया. B10:5:27. B10 पेज 27. आमी चवथो श्लोक गावचो. Sorgani sonsa, eki sotole, uneva uton, sasna kutole. Sorves poraxoi, sorves poraxoi, sorves poraxoi, sorves poraxoi. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. थोडे फारिजेवांनी लागीं सरून जेजूक कोसाक लावूंक ताचे कडेन अशें विचारलें, गोवान आपले बायलेक सोडून दिवं येता? ताणें ताका पोत्तून विचारलें, मोइजेसान तुमकां कसलो हुकूम घाला? ताणें सांगलें, मोइजेसान लग्न मोडण्याचें पत्र बरोवन दिवन तिका सोडून दिवंक रोजा दिल्या. तेन्ना जेजून तांकां असो जबाब दिलो, तुमी आपल्या वाद्याचे देखून तुमकां असो हुकूम ताणें बरोवन दिलो. पूण रोचणेच्या ओरोमाक तावन देवान तांकां दादलो आनी बायल केली. हे पासत मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी ती दोगांय एक जातली. देखून जे ह्या फुडें दोगां न्हय पूण एकूच म्हणून देवान एकठांय केला ते मनशान दोशी करूं नये. घरांत नव्यान भितर सरतो शिसांनी ह्या विशीं दुसरी ताका विचार केलो आनी ताणें तांकां सांगलें, आपली बायलेक सोडून दिवन दुसरे कडेन लग्न जाय तो पयले बायले आड प्रदुवार करता. आनी एक बायल आपले पोतीक सोडून दुसरे कडेन लग्न जायत जाल्यार ती प्रदुवार करता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणीत वा क्रिस्ता. भयणी बाबांनो, हांगा आमचे मदें जायतीं तरणाटीं आसात, लग्न जाल्लीं आसात, जायतीं लग्न जावंक सोदतात. फाटल्या 7 वेळांत 16-17 तरणाटीं लग्न जावपाची निमाणी तयारेंत आमचेशी येतालीं. मांडे टू सॅटर्डे तांची निमाणी आत्मीक तयारी. आनी भाव भयणीनो, हो सेरमांव तुमकां सगल्यांक आमी कितें तरी गांठीक मारून दवरुया आनी आमच्या गोंयचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर एक बारीकशी नदर भोंवडावया. पयले सुवातेर आज लग्न जावंक सोदतेल्यांची तयारी जायना, लग्नाची तयारी जाता. म्हणजे काजार खंय भाशेन करुया, टू द मायन्यूट डिटेल जायते बरयलेलें आसता. मायन्यूट डिटेल त्या टेबलांचेर व्हरूंक दवरूंक कितें हांव दवरया लोक घरा वयतून, आनी थोडो लोक बेगीन हॉलांत येता ताजेर चोपको मारून. वी वर्क फॉर द मायन्यूट डिटेल्स
सगळे. बट वॉट अबाउट दोज हू आर गेटिंग मॅरीड? लग्नाचो दीस एक, पूण लग्नीक जिवीत मोरो पुराय. आनी ताका तयारी जायना. इट इज अ कमिटमेंट फॉर लायफ टील डेथ डू अस पार्ट. आनी हाका लागून मागीर सवकास आज सरकारी जिवितांत पवित्र सभेच्या जिवितांत डिवोर्स, एनालमेंट कॉमन वर्ड जाल्यात. वस्तोरी म्हणटा हांव चल्लीं, तूं राव. ना, मोरो पुऱ्यान. आनी देखून भाव भयणीनो, लोकणीक जिविताची तयारी जावंक जाय दोगांची. काजाराचो दीस नॉट व्हेरी इम्पॉर्टंट, नॉट इम्पॉर्टंट एट ऑल. थोडे फावटी हांवें पळयलां काजार इतली तयारी करता न्हवरो बाबडो, ते मिसाक येता सारको टायर्ड जालो आहा. तो म्हणटा फादर बेगीनूच काजार करून सोड रे, आय एम सो टायर्ड, एक्झॉस्टेड, फिनिश्ड, गॉन. कितें केलां ताणें? सगळी तयारी करून तो बाबडो थकला. आनी हांगा बसून आसतना हो टाय पुऱ्यान सारको ताडाक चापता. कित्याक आमी चड कोण टाय गायनाय. आयज आमी घरा वयता आसतना देवाचें उतर पळयात. पयलें वाचप आनी शुभ वर्तमान 1. पयलें वाचपाक काय बरे भाशेन जेनेसीस, द बूक ऑफ जेनेसीस आमकां सांगता. 2 भाशेन क्रिएशन आसा, 2 अलग अलग आसात. सेम तें कितें तरी सांगूंक सोदतालो तो बरयणार. काणये रुपान देवाच्या इन्स्पिरेशनान सांगूंक सोदतालो. एक पावटी म्हणटा देवान दादलो आनी बायल केली, आपल्या सारक्याची आनी सुरोपायची केली. हें पयलें मेळटा. मागीर आनीक सांगूंक सोदतालो तो मनीस ताका सांगाती देव दिवंक सोदता. सांगाती कोणूच मेळना. तेन्ना म्हणटा देवान त्या मनशाक न्हीद घाली आनी ताची बोर काडली. आमचे दादले आहात ते, आमची बोर उणें जावंक ना, तुमी घरा घेवन मेजल्यार तितलें आसतलें. बोर काडली म्हणटा आनी ताका सांगातीन केली, हेल्प मेट, आनी ताचीशी हाडली आनी आदामान मेळ्ळें. काय बरें उदगारलो तो, म्हज्या हाडाचें हाड, म्हज्या मांसाचें मांस. नारी म्हणटले ताका, नोर हाची काडल्या. काय बरी आमगे इंग्लीश उतरां, मॅन, वुमन, ही, शी, मेल, फिमेल फकत एड केलां. MAN ताका WO घायला, वुमन जालें. ही, HES घायल्या, शी जालें. मेल, FE घायल्या, फिमेल जालें. ती कोण आहात ती? सांगाती, हेल्पमेट. हेल्पमेट दोगांय सांगतात. बराबर वचपाची वाट देवाची. देवान रोचल्यान आमकां. आनी देवूच भाव म्हणिनो दादलो रोचता तेन्ना ताका सांगातीन रोचता. पूण काळ बळानलो. आज वी आर लिवींग इन अ न्यू वर्ल्ड. जायत्या उस्तोऱ्यांनी आपल्या कुसव्यांतल्या भुरग्यांक मारून उडयल्यात चेडवां म्हूण. देखून आतां सरकारान बंदी घाल्या. भोव करून केरला, पंजाब ह्या वाठारांत सांगतात की आतां दादले चड आहात चेडवां म्हूण, कित्याक तांकां भुरग्यांक मारून उडयली. देव सगल्यांक एक सारकें रुचता, सांगाती रुचता. पूण मनीस जायते फावटी देवाच्या वावरांत आपूण भागेली जावचे बदलेक भाव भयणीनो एक आडकोड जाता. जे भाशेन आज सृश्टीचो दीस पाळटा आसतना मनीस मारून उडयता, काडून उडयता. दोतोरी दोंगर कापले, तालगांव चोयलां तुमी, कितली कन्स्ट्रक्शन्स. मनीस इंटरफियर जाता रोचणेंत. न्हूच सृश्टीचेर, न्हूच पर्यावरणाचेर, आमचेरूय. आज पंजाब केरळाक
इतले सगळे चेडे तांकां चेडवां मेळची नात ते आनी हूंय सोदूं वयचें पडली. कित्याक अस्तुऱ्यांनी फिमेल फिटस मारून उडयलो. देवाची मांडावळीचेर आड केल्या. ही देवाची मांडावळ बाबा म्हणून सगळ्यांक गरजेची. आवय जाता कसलेय बाप जावं बाय जावं आमी मानून घेवंक जाय, तितलीच खुशालकाय. देवाचें देणें तें. एक आवयचे कुसव्यांत एक भुरगें रचून येता तेन्ना तो थारायता आपले सासणीक येवजणेन आमकां अधिकार ना, पूण आमी आज अधिकार घेतला आनी घेयत आसा आमच्या आपस्वार्थाक लागून. आनी हें सगळें संवसारांत घडटा तितलें मनशाच्या आपस्वार्थाक लागून. आनी देखून बाबा म्हणिनो पयले सुवातेर लोकणीक जिवितांतल्यान आमी एक कुटूंब घडटा, दादलो आनी बायल सांगातीन, पोती पोती, गोरकार गोरकान. काय बरी उतरां आमची कोंकणी भाशेन पुराय. तुमकां मातशें हांसूंक एकलो खंय त्या काळार खूब आदीं आमचो जायते गोंयचो लोक, ताळगांवचो लोक मुंबय काम करतालो. जायती मुंबय आसताली आनी गोरकान घरां आसतालीं. देखीक म्हजो पाय मुंबय काम करतालो आनी बोटीर वयतालो आनी म्हजी आवय घरां आसताली. चड करून चीट बरयताली इनलँड लॅटराचेर, चीट बरयताली आनी भोव करून कुळाचो एड्रेस. हांव कुळाचो आमचे आरोसीक कुळाचो एड्रेस देकोर जाणा आसलो. मातारपकाडी म्हूण आसलें मॅजगॉन मुंबय 10. म्हजी आवय बरयताली म्हज्या बापायक चीट आमची खबर घालून. हे भाशेन एकलो खंय दादलो तो वाचूंक बरोवंक नकळो आसलो, तो खंय आमचो आयजक आसा आयजकाची वतालो, बाबा चीट बरयली म्हज्या गोरकांनी आनी तो बरयतालो म्हजे मोगाळ गोरकांनी. आनी मागीर ती बरयताली आनी कोणाचोय आदार घेवन आमचे बाय आदार घेवन चीट बरय म्हज्या गोरकाराक धांवन येताली चीट येयली म्हणटच. दॅट वॉज द ओन्ली मिन्स ऑफ कम्युनिकेशन. धांवन वयताली खंय चीट येयल्या म्हाका गोरकाराची वाचून दाखय आनी मागीर बरयताली तूं बरय मातशें चीट. येता आसतना इनलँड लॅटरूच घेवन येताली आनी ती बरयताली म्हजे मोगाळ गोरकारा गोरकांनी गोरकारा. पूण जी सदां चीट बरयताली ती हूंय जोरान आसली, दुयेंत जाली. ती म्हणून म्हज्या लागीं जायना, म्हाका कडकड येता, शी जाता. ती दुसऱ्याक बोली गेली चीट बरोवपाक. तो ती बायल तेणें म्हणलें म्हजें मोगाळ पोती म्हूण बरयलें आनी ती चीट ताका मुंबय पावली आनी तो वाचून गेलो. बाबा चीट वाचली, बायलेची गोरकांनीची चीट आयल्या. तेणें वाचलें म्हजें मोगाळ पोती. ताच्या तकलेन सारकें फिरलें, पोती? हांव पोती आनी तूं कोण? म्हाका पोती म्हळ्यार ती बाजाराक भिवयता ती पोती दिसली ताका. आनीक ताका सिजमेन जालो, म्हजी बायल सदांच म्हजे गोरकारां म्हणटाली आज दरम्यान पोती खंयचो आयलो. हांव पोती गेलो खंय बेगीन इनलँड लॅटर हाडून आनी ताका सांगलें मातशें बरय म्हाका पोती म्हणटा, म्हजें मोगाळ साका. हांव पोती जाल्यार तूं साक व्हडलो, म्हाका पोती म्हणटा. जायते फावटी बाबा म्हणिनो काय बरी उतरां ती. तो बाबडो नेणार मनीस नकळो आसलो. पोती पोतीन, सांगातीन, गोरकार गोरकान. ते काळार काजार जाता तेन्ना खंयच्याय दिसा काजाराक घेवन येताले. लोक नाका आसलो, मीस नासलें. इगोर्जीन आयली पाद्विगार लाती भाशेन विचारतालो. व्हंकलेन आयली न्हवऱ्या लागीं क्वेशन घालून विचारतालो, समजूं आयज का आयजक तूं तिका तुजी पोतीन म्हूण घेता. व्हंकले बागले पुरो आहलो, लाती भाशेन आहलें, सगळें लाती भाशेन आहलें. तो लाती कितकून वाचतलो आहलो. मागीर सुखान दुखान पिडेन भलायकेन ताचो मूग कोत्तलो, मानान लेखतलो आनी ताका विस्वासी रावतलो, भास दिता जालें काजार काबार. आतां आमी बुकलेटी छापता, कोयर हाडटा आनी कितें करता, कांय नासलें तें. पूण ती काजारी जिवीत जियेताली हें गरजेचें भाव भयणीनो. म्हजो साक्रामेंताचो घोव मारलोय जाल्यार, सोरो पिवन आयलोय जाल्यार
म्हज्या साक्रामेंताचो घोव पाद्विगाराशी वयताली पाद्विगार म्हज्या साक्रामेंताचो घोव तो आनी खंय वयतलो सोंसता मार म्हज्या साक्रामेंताचो घोव काय बरी उतरां आज साक्रामेंताचो केर हँग आयची काळाची परिस्थिती बांबडीनो लायफ फॉर लायफ कमिटमेंट फॉर लायफ ऑफ लॉंग बट फॉर लायफ हें आज चुकता जायते फावटी देखून ही तयारी गरजेची जेजू आयज घालता प्रश्न ते घालता मोइसेसान सांगलां सोडून दी म्हूण ताका बरें लागून आसलें तें देखून ते जेजूशी आयले आनी रावताले जेजू म्हणटलो अरे ओके नो प्रॉब्लेम ना जेजू तांकां सांगता ना रोसणेचे सुरवेक नासलें तें तुमी तुमचेच आदावाचे तुमचेच वाद्याचे तुमी इगोइस्ट तुमी सेल्फ सेंटर्ड तुमी तुमचेच वाद्याचे आसले देखून मोइसेसान सांगलें चल पुत्र बरोवन दियात पूण सुरवातेक तो हें नासलें देवान तांकां दादलो आनी बायल केली मरो पर्यंत ना एकामेकाचे सांगता बावडीनो आमच्या तालिगांव कितलीं घरां कितलीं बिल्डिंगां आनी येयतात 8 floors 10 floors काय बरी घरां many are busy building houses ऐकत many are busy building houses but homes question mark घराबे question mark big buildings and घरांत जायत्यो वस्तू आहात आमकां भायली कुशालकाय हाडटात those things warm our houses hearts warm our homes houses are costly 1.5 crore बी पडटा तुमी जाणा लुडो वचून ऑबर काडटात तुमी ही बिल्डिंग येतात ती 1.5 crore 2 crore एक 2 bedroom apartment houses are costly homes are priceless homes are priceless houses can be built in a year रोकडो वयत सोदता आमचे TCC तालिगांव कम्युनिटी सेंटरा वयर बिल्डिंग चलता पात म्हाका म्हणटालो अरे फर्स्ट फ्लोर जाता मरे तांचो houses can be built in a year homes require a lifetime of sharing caring giving and forgiving ही उतरां मनान दवरात आनी देखून भावा म्हणिनो हांव म्हजे घरा वयतालो तेन्ना धाकटुलें पुराण आसल्यार हांव खुशाल घरांत वचून amidst pleasures and palaces though we may roam be it ever so lowly there is no place like home आमी पालासीन वचूं वो आमी व्हडल्या व्हडल्या हॉटेलांनी रावूं we may roam be it ever so lowly there is no place like home बुर्ज अल अरब म्हूण आसा दुबय हांव नको तुमी पावल्यान जाल्यार हांव गेलां बुर्ज अल अरब म्हूण आसा केदे व्हडले रूम्स एकल्याक जाकुसी सगळें भरलेलें आहा बुर्ज अल अरब हांव नको थिंगा न्हिदतात न्हीद पडटली जाल्यार ती सगळी चड लग्जरी amidst pleasures and palaces you may roam but be it ever so lowly there is no place like home घराबो धाकटुलो पुरान जाल्यार थंय आमी खुशाल आदीं कितलीं 8-10 भुरगीं आसतालीं धाकटुलो घराबो खुशाल मातयेचे शेणाचे घराबे आमचे खुशाल पूण आज बांबोळीन काय बरें आमची न्हू चकचकीत घरां भिरांत दिसता भितर सरून फादर मातशें जोतीं काड रे आमी जोत काडूं जाय भितर सरो
तोडपाट मागचो ना फादर यो तूं हांव मागीर फुड्यान काडटा जोत काडूं जाय म्हज्या घरांत तुज्या घरांत तूं भितर सरून जोत काडूंक जाय ना बाबा म्हणटा म्हजें घर तें तुवें म्हज्या कुळांत आयल्यार म्हजें शर्ट उडयलो आहा ऑल्ताराचेर म्हजें घर तें हांव थोडे फावटी टायर्ड जावन लोक पर्यंत तेजेर उडयता मागीर घालता दॅट्स माय होम अँड होम इज वेर जॉय इज वेर पीस इज पॅलसीन न्हय हॉटेलांनी न्हय आमचें घर तें हो घरा बद्दल भाऊ भयणी न्हू आज आमी घरा वयता आसतना ही मनान धरया कल्पना जायते उलोव येता तुवें म्हणली पांच घर काबार उखोवन ना सेरमांव शेवटाक धाकटुलें आनी एक पाट आंसोवपाक तुमकां वन्स अ मॅन आस्क्ड हीज वायफ एक उस्तोरे लागीं खंय घोवान विचारलें तो घोव मातशें सॅल्फीश कहो हाव कॅन यू बी सो स्टुपीड अँड सो ब्युटिफूल एट द सेम टायम बायले लागीं विचारलें मातशें राग आयलो तांकां बायलेचो एंटनी आयक हाव कॅन यू बी सो स्टुपीड and so beautiful at the same time. The wife replied, wife was intelligent. Wife replied, God made me so beautiful so that you can be attracted to me. God made me beautiful so that you can be attracted to me. And God made me stupid so I'd be attracted to you. I'm a fool to be attracted to you. तिने जबाब दिलो ताका जायते फावटी आमी दादले it is not uncommon to hear men denigrate women, sometimes their own wives. जायते फावटी आमी बायलांक खाला घालता काय बरो जबाब दिलो ते बायलेन God made me beautiful so that you'd be attracted to me. And God made me stupid so that I'd be attracted to you. आयज आमी घरा वयता आसतना ही चिंतना मनान धरुया तो जेजू जाणें फारिजेवांक सांगलें देवान दादलो आनी बायल रचली मोर उपरांत सांगाताक रावन तो आल्ताराचेर येतलो ताची कृपा आमकां सगल्यांक आनी भोव करून तालिगांवच्या सगळे फामिलींक कृपा मागूया उबी रावया सौत म्हणटा देवाक सोपविदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या देवा बापाच्या उजव्याक बसला पितांची आनी मेलींची मनसुबी करून येतलो सौतमंतां पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकचार पातकांचें रक्षण कुडीचें जिवन पळोवन सासणाचें भयणी भावांनो आतां आमी थोडी आमची मागणी बापाक उबारतना आमचेर कुटुंबांचेर आनी भोव करून सृश्टीचेर देवाचो आशिर्वाद भरपूर पडूंक मागुया रोचनाच न्हय पूण आत्म्याची प्रथम फळां घेतली आमी आमचे कुडीचे सुटकेची वाट पळोवन आमचेच भितर पिरगोवन आसा ह्या दिसांनी रोमा शारान परिशदेचो दुसरी बसका चालू आसा तूं आमच्या पवित्र सभेचे वडिलांनी रोचने सभेक आसलोलो आमचो ओत्मीक संबंद पुर्णतायेन सजमून घेवंक आनी आपल्या हाताखाल आसलोले पोरजेक देवाच्या उतराचो चोरो दिवन सगळे रोचनेची सुटका जोडून घेवंक बापा लागीं मागुया आखी रोचना बालोंतेरांच्या वायटांत आसलोली परीन आजून पासून कोश्टवता म्हूण आमी जाणव आमचे राजकीय फुडाऱ्यांनी भोव करून पर्यावरणाची आनी उदरगतीची जबाबदारी आसलोल्या मंत्र्यांनी आनी ताच्या खाला वावुरतल्या खात्यांनी
आपल्या दोल्या मुखार दिसता ते रोचणेचें निसंतण आनी कोश्ट वळखून घेवंक आनी हे रोचणेक राखूंक आनी सांबाळूंक तयार केलेले कायदे नम्रतायेन पाळूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. रोचणेक बोरवासो आसा तो हो देवाच्या भुरग्यांचे मोहिमेवून स्वाधीनपणांत वांटो घेवचे पासत ती कुचड्यापणाच्या बांदपासांतली सुटची आसा. हो रोचणेचो बोरवासो साकार करूंक आमी मनशांनी आपली खोटी आशा आनी सोंपन आसलेली आशा सोडून दिवंक आनी देवाचे रोचणेचें देण्यान दादोशी रावूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. देवाच्या भुरग्यांचे प्रकाशनेक आखी रोचना अंतरेकून ओतरेकता. रोचणेचो सांबाळ करूंक जायते एक्टिविस्ट तशेंच पर्यावरण मोगी पोतिदेंत वावुरतात. तांकां सगल्यांक सगल्या वायटांतले निवार आनी रोचना सांबाळचे झुजांत तांकां जैतिवंत कर म्हूण तशेंच आमच्या 2 प्रांतीक पर्यावरण समती हांच्या वांगड्यांक आपले मुनियारपण काळजीदारपणान करूंक बोल दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. बापा मोगळा, आमी तुजी भुरगीं मोगाचीं भुरगीं. आमचेर, आमच्या कुटुंबांचेर, आमच्या भुरग्यांचेर, तरणाट्यांचेर, लग्न जालेल्यांचेर, लग्न जावंक सोदतल्यांचेर सगल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमकां सगल्यांक तुज्या आनी एकामेकाच्या मोगांत थीर कर. अशें तुवें आमकां दिल्लो वावर फुडें व्हरूंक आमकां तुज्या आत्म्यान बोर क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. बसी. बेठवणेक आमी गायन गावुया. C13 दाना सवार पान 30 आनी 3. C13 पेज 33. शेतांतली सगळी कणसांनी बिया, जमनींतली सगळी फळांनी बिका, मुकुटा वावराचो सोकोसो कोश्टाचो उरुमेक आमच्या जेवणाचो. दोनी बापा दाना, दाना सोबार, गोडू तुझो एकूच संसार. ताचे वरवीं आमी एकाच जाग्यार एकठांय जावन एक दीस तुजे मुखार. दोनी बापा दाना, दाना सोबार, गोडू तुझो एकूच संसार. ताचे वरवीं आमी एकाच जाग्यार एकठांय जावन एक दीस तुजे मुखार. उबी रावया. भयणी भावांनो, आमचें बलिदान सर्पोत वेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या धन्य बलिदान आपल्या मनाक आनी मनाक आमच्या नाट्य पुनीत सभेच्या दाबाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेस्परा, तुवें इश्टापूण आमकां भेटूंक लायलां तें बलिदान आतां आमच्या हातांतलें तूं मानून घे. आमचेर समस्यांचेर, तुज्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमची कुटुंबां पवित्रायेची मंदिरां कर. अशें आमीच तुका मानतात असलें बलिदान जावंक नेमी क्रिस्ता आमच्या
सुमिया वरवीं आमेन. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयर अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोरपदवेदरा आनी सासणाचे देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो तुजे सवे आमी जियेता भोंवता आनी आसा आनी संवसारांत आसतना न्हूच तुजो मोग आमी भोगता बोगोर सासणाच्या जिविताची आमकां खात्री मेळटा. तुजो पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें आमकां फावो केलाय. ताचे पुनर्जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गूट भोगूंक आमी बरवंशान रावता. ह्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुज्या अजपांच्या पुदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणांची झोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कोर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसोवचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. म्हजे दुनिया तेच परी जेवण जाता आसतना कावस घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात म्हजे रोगताची कांस नवे आनी सासणी कोराचें रगत पातकांचे मोक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें बारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल सुखा समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बाबा साहेबा फिलीप आमचे बिश साहेबा सिमिया आमच्या आदारी बिश्पान सोरकाळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तांक सांगतात याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय पुनर्जिवंतपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव मुळींची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्यान समेस्तां तुजे सुर्गीचें राज भोगूंक तांकां फाव कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आमच्या गोरब्यांची लग्न जावंक सोदतल्यांची आनी लग्न जालेल्यांची हे मिसा बेटींत आपल्या घरांनी रावन वांटो घेतल्यांची दया कर.
अंकवार मारी देवाची आनी आमचे माय सांगती तिचो पोती बागयून झुजे बागयून दोन दूत आमचो आस्कारी बागयून मिगेल आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाची सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक बांबळीनो आमची कुटुंबां देवाच्या आसन्यान भरलेलीं जावं आनी आमच्या कुटुंबांत न्हय व्हडली गिरेस्तकाय न्हय भांगार शिंगार न्हय जायतें कितें पूण सदांच आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी देवाचेरूच पातयेवन आमची कुटुंबां चलोवंक आमकां शाणेपण दी म्हूण बरोबर म्हणुया आमचे बापा सुर्गीच्या सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरयता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोरवाकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन दुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे विशय प्रमाणे तिका शांती दी तोच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक जेजूची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटूं देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती ओ जेजू जिवा देवाचो पूत आमचो सोडवणार आमकां आपल्या जेवणान पोसता आमी एक एकल्यान ताची बागिली जावं बरी खोबरेची गोवाय जावं हे जेजूच्या जेवणांत वांटून घेतिली आमी सुभागी सोमया तुमच्या भितर येवचें म्हाका पावना तुमचे म्हाका भलायकी मेळटली बरे परबोधार आमी जेजूक आमच्या काळजान शेवतान आमी गायन गावुया D11 पान 50 आनी 3 D11 पेज 53 Ore por vos.
Gesù, somi Gesù, Pazzuriazzo sagrati, dace portace bon, somi Gesù, somi Gesù, somi Gesù. Manado sopolo, sorkinzo urdo geolo, lucizo sotras lono, eva babadarlono, Mazzuriazzo sagrati, dace portace bon, somi Gesù, somi Gesù, somi Gesù, Mazzuriazzo sagrati, dace portace bon, somi Gesù, somi Gesù, somi Gesù. आतां आमच्या कम्युनिटी हॉलाक लागून सेकंड कलेक्शन आसतलें. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या पुताच्या जेवणान आज तुवें आमकां दादोशी केलें. आमचेर तुज्या भुरग्यांचेर खेरीत दिश्ट घाल आनी जेवणाच्या बोळान आमच्या कुटुंबांत मोगान, सोंसणिकायेन, शांतीन आनी बोगसोण्यान जियोंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मातशें बसुया. फाटल्या आयताराक आमच्या सामिगिरीचे पोरबे सोमयार तुमी सगल्यांनी बरे भाशेन मांडावळीन वांटो घेतलो. तुमकां आमचे खास दिनवास सगल्यांक जाणी ह्या फेस्ताची मांडावळ करूंक आनी फेस्ताचो खर्च करूंक आदार दिल्ल्यांक देव बरें करूं. आमच्या आस्काराचे पोरबे दिसाक आमचें ट्रे कलेक्शन जालें 1,60,100 रुपया, 1,60,100. बुधवारा दिसाक 12,470 आनी नोवेनाच्या दिसांनी आमचें कलेक्शन जालें 67,600. हे दुडू आमी फाब्रिकाच्या अकावंटार घालता. SSVP वांगड्यांनी फेस्ता दिसाक आमच्या गांवच्या दुबळ्यां खातीर एकठांय केले. तुमच्या उदारपणान 56,690 आनी दोतोरींच्या भुरग्यांनी आपल्या दोतोरींच्या वावराक फुलां लावन एकठांय केले 26,002 रुपया, 26,092.
तुमकां सगल्यांक दिनवास. सामिंगेल क्लब सामिंगेल द तालिगांवांनी हो जुबली कप टोर्नामेंट घडोवन हाडलो. ज्या टोर्नामेंटान सामिंगेल क्लब जैतिवंत जालो. सगलो देशपेज काडून 50,000 रुपया तांणी इगोर्जेक भेटयल्यात. क्लब सामिंगेल द तालिगांव हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचो रेसिप आमचे लागीं आसा तो देव बरें करून लेवीन आमच्या भावाक ताणें फुडाकार घेतलो. सायबिणीच्या बॉक्सांत कलेक्शनां जिलाले आनी फ्रांजाले मरोड 10,000, पाद्री बाट 6,900. तांकां आमचे दिनवास. आमचे इगोर्जींत आज रोझेरियन सिनियर्स कारंजाले सिनियर सिटिझन्सांचो जमो आसा. तांकां रोझेरियन सिनियर्स म्हूण नांव दिलां. ते एक डायन एंड डान्स घडोवन हाडटात. रोझेरियन नायट 19 ऑक्टोबराचे लिटल फील्ड हांगा. तांची इगोर्जेक 10 वर्सां भरतात. ह्या वर्साक इगोर्ज जाल्यार कारंजालींची 10 वर्सां भरतात. ते समूयार रोझेरियन्स घडोवन हाडटात हो रोझेरियन नायट हो डायन एंड डान्स. तांणी तिकेटी हाडल्यात आनी भायर विक्रेक आहात. उपकार करून तांकां आमचो तेंको दिवया आनीक तांच्या हे डायन एंड डान्स हातून वांटो घेवया. 19 नोव्हेंबर 2024 लिटल फील्ड हांगा. आज भुरग्यांचे मीस सोमतोच संदेशकारांक जमात. संदेशकारांनी वांटो घेवंक मागता. फाल्यां रुजाय सायबिमांची परब 7 ऑक्टोबराची रुजाय सायबिमांची परब. पयले सांजे 5:15 तेर्स. ते उपरांत प्रेज एंड वर्शीप देवाच्या उतराची मोडणी आमचे इगोर्जेन. सांजे 6 वाजता फाल्यां आमचे इगोर्जेन पॅरीश असेंब्ली आसा. पॅरीश असेंब्ली म्हळ्यार PPC आनी सगळे कॅट मेंबर्स तांकां वांटो घेवंक आमी उलो मारता. उपकार करून हे पॅरीश असेंब्लीन वांटो घेवया. जायत्या मुद्द्यांचेर भासाभास जातली. वेळार पावंक आमचो उलो. ताळगांवचो पोरजोड आमची मॅगझीन भायर सरलेली आहा फेस्ता दिसाक. तुमच्या घरांनी एक कॉपी दवरची म्हूण मागता. कॉपी मेळूंक ना कोणाकूय उपकार करून तुमची PPC वांगडी आसात ती वांटली नाजाल्यार तुमी ऑफिसांत येवन व्हरची. तेजी सगळी कार्यावळ आसा. क्रिसमसाचो प्रोग्राम देखून ताचेर आमी दिल्लो आसा. आमची नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत रुजाय सायबिमांची परब आसा. हे परबेची सगळी कार्यावळ थंय दिल्ली आसा. उपकार करून तो तुमी वाचतो आनी तुमच्या घरांत एक कॉपी दवरची. बुधवारा दिसाक 9 ऑक्टोबराचे 10 बुधवारांतलो 7वो बुधवार तेर्स मीस सेरमांव आनी नोवेन 5:30 वाजता. ह्या नोवेनांत वांटो घेवया. मिसाची मांडावळ करूंक काडदोज वाडो आनी पोसरेंबाट. काडदोज वाडो आनी पोसरेंबाट. कोणाकूय 10वो बुधवार जो 30 तारखेर ऑक्टोबराचे येता तो बुधवार करूंक खुशी आसा. फेस्त करूंक खुशी आसा. तांणी ऑफिसांत येवन आपली नांवां दिवची. आमी फादर जोकीम SVD फादर ताका सेरमांवाक केला. तो सेरमांवाक आसतलो आनी आनीक पाद्री आसतले फेस्ताचे मिसाक. 30 तारखेर ऑक्टोबराचे पेरपे सुगू सायबिमांची दोबाजीक परब आनीक पावस ना जाल्यार आमी पुरसांव काडटल्या. बरे भाशेन हे उत्सवीक वर्साक पेरपे सुगू सायबिमांची परब करुया. शुक्रारा दिसाक 11 ऑक्टोबर सदां भाशेन सांजे 6 वरांचेर मीस उपरांत सायलंट एडोरेशन आनीक 8 वरांचेर आशिर्वाद वांटो घेवया. फुडल्या आयताराक कारंजाले इगोर्जेन रुजाय सायबिमांची परब. आमचींच भाव भयणां तांचे बसत आमी केरीत भाशेन मागुया. जायंट ट्रॅव्हल्स एंड टुअर्स घडोवन हाडटात. आमच्या ह्या उत्सवीक वर्साक आमकां एक ट्रीप टू श्रीलंका. श्रीलंकाक 14 जानेराची भायर सोदतले हांव. 16 जानेराची आमी कॅन्डी वाठारांत
बिशप फेर्नांदो हाचे बरोबर बाग्यून जेवाजाची परब मनयतले आनी 20 तारखेर आमी परत येतले 6 nights 7 days आमी श्रीलंकेक आसतले गरज तुमची पासपोर्ट आनी सगळी माहिती आमी नोटीस बोर्डार घातलेली आसा तुमी कोण खुशी आसा श्रीलंकाक येवन पळोवचें आनी जुजेबाजाची ही पवित्र केल्ली भूंय पळोवची तुमच्यांनी नांवां दिवं येता जायंट ट्रॅवल्स अँड टुअर्स ही ऑर्गनायज करतात तशेंच ऑर्गनायज करतात मायाचे 7वें तान वेस्ट युरोपाक जंय इटली फातिमा म्हणजे पोर्चुगल आनीक स्वित्झर्लंड ह्या वाठारांनी 6 कंट्रीज विजीट करतले वेस्ट युरोप मायाचे 7वें तान आमचे पारंपरीक कोर कांतार तालिगांव 16 नोव्हेंबराचे कोर कांतार आनी 17 नोव्हेंबराचे 480 वर्सां सुमार जुबली म्युजिकल शो आमचे PPC वांगडी तुमकां कोर कांताराचे तिकेटी घेवन येतली उपकार करून दर गोरब्यान तुमी तिकेट काडची आनी येवची जायतो देस्पेस ह्या कार्यावळीक जाता पूण बरो प्रोग्राम तो आमी सगल्यांनी तातूंत वांटो घेवचेली गरज म्हणून वांटो घेवया तशेंच 20 तारखेर ऑक्टोबराचे मिशन संडे आनी मिशन संडे सोमयार आमची परंपरा आसा कॅलेंडर्स तशेंच एनवेलॉप्स आमची PPC वांगडी तुमकां घेवन येतली आमी प्रत्येक वर्साक जायतो आदार दिता आमच्या मिसांवां खातीर मिसांवांच्या वावरा खातीर असोच आदार आमी दिवया जेजूची बरी खबर सगल्यांक पुरगोटो येता त्या आयताराक पयले मीस नोमशीन दुसरे मीस सिनियर सिटीजन्स सांजे 5:30 मीस पियाले मोरोड आनी कॅटिकीस 9:15 कुमदाद जे तालिगांव कोडीत करता आपल्या वांगड्यांक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल बॉडी मिटींग आसा येता त्या आयताराक 10:30 वाजता 10:30 वाजता येता त्या आयताराक जोमात गरजेचे मुद्दे ताचेर भासाभास करून वांगड्यांनी सगल्यांनी वांटो घेवंक तुमकां कुमदाद जे तालिगांव उलो मागता उबी रावया सर्वेश भाऊ तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आनी तुमच्या भुरग्यांचेर आनी घोराब्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन जीव तुमकां धाडटा देवाचे ओडकार मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया टी 30:07 नोमान मारिये पान 219 टी 37 पेज 290